राज्य सरकारचं कंट्रोल होतं ना. रिस्पेक्ट टू दीस आणि आता मेजर पोर्ट्स बिलाचेर इतलो सगळो वाद जाला. खरेंच सरकार ह्यो गजाली करू शकता आयचे घडये? फाल्यां जेन्ना मेजर पोर्ट्स बिल पास जाला, राज्य सरकार can state government or ही state government authorized to take such kind of decisions आणि फाल्यां एक फावटी जरी लायन जाली ताजे उपरांत स्टेट गव्हर्नमेंटाच्यान आडावपा जातलें. The Major Ports Act, which is now in force, gives a clear this thing for the ports. Yes. Completely. They don't full autonomy for the ports. No central government cannot interfere. आता हांगा एक important point. State government. हांगा पळय, हांगा तो कितें म्हणटा की the Marmugao Port Trust authorities as well as the project proponents have submitted that consequent to changes in government policy to discourage import of coal, there will be reduction in the coal import which currently forms more than 90% of the goods traffic from Marmugao. आता असो विषय हा की ओके आमी म्हणया की कोल रिडक्शन जातलें. कोल जर रिडक्शन जायत इम्पोर्ट जाल्यार मार्मुगांव पोर्टा कडेन कामूच ना. मार्मुगांव पोर्ट सध्या जगताच कोलाचेर. म्हणजे ह्या परिस्थितीन आमकां कोल रिडक्शन करून प्रॅक्टिकली शक्य आसा काय कितें? म्हणजे हेचो अर्थ असो हा की कोल रिडक्शन जावचो ना. हांव ताच्या मुखाल्ले म्हणटा, हे जे म्हणटा सरकाराची भूमिका म्हणून आफ्टर मेजर पोर्ट्स ऍक्ट गव्हर्नमेंटा कडेन हो पावर तरी उरता. मार्मुगांव पोर्टा हांव तेव्हा तेच म्हटलें स्टेट गव्हर्नमेंट ज्युरिडिक्शन ती उरत नाही विषय. There is no order, and even if they give an order, it has no meaning. सो फाल्यां हो एकदा जर प्रोजेक्ट जालो मागीर गोंया भितर कितलो कोळसो येतलो आनी कितलो कोळसो वतलो हाजेर गोंयकारांचो कांयच कंट्रोल उरचो ना. गोंय सरकाराचो उरतलो ना गोंयच्या लोकांचो उरतलो. 2000 कोटी रुपयाचो हो प्रोजेक्ट जो तयार करता तेचे फुल्ली एक्सप्लॉयटेशन ते करतलेच. फुल्ली एक्सप्लॉयट करतले ते जर तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं गेलं मागीर आनी कितें करतलो तूं? स्टेट गव्हर्नमेंटाक कसलोच अधिकार उरतो ना थंय. ते म्हणटले सेंट्रल इट इज नॅशनल पॉलिसी म्हणटले मागीर आमचेच राजकारणी सांगतले एक्झॅक्टली दिल्ली सावन जाता. पूण प्रमोद ह्या सगळ्या गजालीसून एक गजाल आमकां सिरियसली विचार करपाक जाय. ही सगळी ऑर्डर वाचल्या उपरांत एक प्रश्न मनाकडे येता की बाबा आमकां इकॉनॉमिकल ग्रोथ जायच, त्याच्या शिवाय मनीस जगो शकना. तूं एनवायरमेंट करीत रावता जाल्यार मनीस पोट कसो भरतलो? पूण शेवटी मनीस पोट भरपाक मनीस जगपाक जाय. प्रश्न तो ना. प्रश्न मोर्मुगांव पोर्ट जर तुका एक्टिव्ह दवरपाक जाय जाल्यार मायनिंग फाटली 10 वर्सां सुरू करपाक जालना जे इतली वर्सां मोर्मुगांव पोर्टा वयल्यान चलताले. आतां आमी भायल्यान कोळसो हाडटा म्हणटात. जे आमचे कडेन आसा जाचेर आमचे गोंयकार अवलंबून आसा, जाचेर आमच्या गोंयकारांचो तुगेलो रोजगार चलता, ती इंडस्ट्री बंद पडल्या. ती चालू करपाक जे धगचपाटी चल्ल्या पळय तांकां सध्या कितलो अर्थ आहा हे फुडली 3-4 म्हयन्या भितर आमकां कळटलें. बरोबर. पूण आमी भायल्यान कोळसो हाडटा म्हणटात आनी मायनिंगान जे पोल्युशन म्हणटा आमी ताच्या 10 पटीन चड पोल्युशन आमी गोंयभर करपाक सोदता कोळसो हाडून. दिस इज द व्हेरी एसेन्स ऑफ इट न्ही सारको. हे सगळे आनी हातूंतल्यान कितें गोंयकाराक जॉब मेळटलो? आय वॉन्ट टू आस्क. हे समजा प्रोजेक्ट जालो गोंयकाराक नोकरी मेळटल्यो? नोकरी सगळी तुगेलो कोळशान रेल्वे कोळसो घेवन आयली म्हणून गोंयकाराक एम्प्लॉयमेंट मेळटली?